नव्या नोवे लेखितामी नावाड्यामी आमच्या सुम्या बंधन थाका भक्तीनामी रसियामी आमच्या राया बंधन थाका भक्तीनामी रसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आसम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तादय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, करेजमांचो 500 हप्तो ब्रेस्तार बाळका जेजूक मान करूंक ताचे लागची कृपा आनी बेसांव मागून घेवंक आमचे खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर आनी एकामेका खातीर हे कुटाम तशें आमी आल्तारी भोंवतरी सांगाता मेळ्ळ्या. आमची तेसावां ह्या आल्तारीर आमी दवरया. भाव भयणीनो, आमकां जियोंक जाय, आमकां मरोंक नाका. देवान मनशाक मरणा खातीर रचोंक ना, जिणे खातीर रचलो. देव मनीस मरतना संतोश घेना, रडटा. तर कितें आमी मरचें? या मरणांत आमी मेकळे जावचें कशें? हें एक सत आमी समजून घेवंक जाय. मनशा कुळाच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत हो एक मिस्तेर जावन आसा. हें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. हाच्या विशयांतच आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. तें संक्षिप्त तरान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. सर्वेस्व देव आमकां सस्तांचें जिवीत फावो करून दी. आनी आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्वरा देवाक मांडच्या खातीर आमचीं पातकां आमी कलतेपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सुम्या काकूत सुम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सुम्या काकूत सुम्या काकूत प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मागता आमकां पाव. तूं काकोळदा देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख, आमचीं पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बसयलेलें दायज जोडोवंक आमकां संपोवंक नायती कर. आमच्या समेळांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्राम धरणी सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता.
तो सबा राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही, तुजें नांव अब्राहाम जावं जाय. कित्याक तुका हांव सबा राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्रामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतती तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचे उतार हे. देवाची उडकार. सर्वेस पोरूस आमचो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उदास दवरता. सर्वेस पोरूस आमचो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास दवरता. सर्वेस पोराक वाकणा नांव ताचे हरसिया. वर्सा मोदें ताची कार्यां परगट पासारा. तेची सर महात कार्यां तुमी वर्णून गाजया. ताका तुमी गितां गाया होगळी कुसारा. सर्वेस पोरूस आमचो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास दवरता. ताच्या पवित्र नांवांतय अभिमान तुमी भोगा. ताका सोदतली सर तुमी संतोषान भरा. देवाचे व्हड पदवेचो आसरो तुमी सर घेया. ताका तुमी गितां गाया होगळी कुसारा. सर्वेस पोरूस आमचो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास दवरता. सर्वेस पोरूस आमचो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास दवरता. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीताया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीताया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभता. महिमा तुका येसुया. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो केदींकच मोरान देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देव सर लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें.
अब्राहम मोन पावलो, प्रवादी मोन पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतार पाळटा तो मोर्न देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मोन पावल्या आमच्या बापा अब्राहम पास वतोय गी, प्रवादी मोन पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय. जेजून तांकां जबाब दिली, हांव म्हजीच ओडवीक उलोवं जाल्यार म्हजे ओडवीक एक मोल ना. म्हजी ओडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा, त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणून सांगल्यार तुमचे बरेच हांव पोटकेरो जायन, पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतारी हांव पाळटां. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार सुदैव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तूं अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून ताका म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आमच्या आदींच हांव आसा. तोळतांनी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयतार सोंत न्हय जाल्यार तुमी पांथ्यार उठोवन पयस जावन तशें लागीं जावन ह्या देव मंदिराक हें बली भेटोवंक, बाळका जेजू मान करूंक, एकामेका खातीर मागच्या खातीर हे कुटाम तशें सांगाता मेळ्ळ्यात. तसो बाळूक जेजू तुमचे समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागता. ह्या बलिदाना वेळार पयत पुस्तक आनी पयत सभा आमकां एक लिसांव दिता, सच शिकयता. तें आमकां चड गरजेचें. त्याच खातीर पयलें वाचप जाल्या उपरांत आमी सांगाता मेळोन गायन केलें, सर्वस्व देव आमकां सांबाळटा म्हणून. खली उतरां ही सर्वस्व देव आमकां सांगता. हय भाव भयणीनो, आमकां चड नाका जाल्लें खंयचें तें मोर्न. आमकां नाका, आमकां मोरूंक नाका, ना आमकां मोरूंक नाका. आमकां मात्र न्ही, आमच्या मोगाच्या मनशांनी मेल्लें आमकां पळोवंक नाका. ताचो जीव राखोवंक आमी कितें म्हणी प्रयत्न करन, सदां करन, ताचो जीव आमी राखता. आमकां मोरूंक नाका, पूण आमकां घडटा कितें? आमी मरता. हो एक मिस्तेर न्ही. ह्या मिस्तेरांत मेकळें जावचें कशें जावंक जाता गी? वय जायना म्हणटाले तुमी, जुदेवांनी तेंच म्हणलें जायना म्हणटाले तुमी. पूण जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तक सांगता, मरणांत मेकळें जावंक आमकां जाता. कशें? कोण पळय मरणा ताचो हात धरल्यार आमी मरणा. ताच्या सांगाता रावल्यार, ताचे थंय एकवटून रावल्यार आमी मरणा, आमकां मरूंक साध्य ना. कोण तो मरणा? जेजू क्रिस्त. देवाचें उतार सदांच बाळटा. त्याच खातीर आयच्या वांजेलांत तुमी आयकयलें पयलें वाक्य, जो कोण म्हजें उतार आयकता तो मरण सागसोना. सोमी जेजू क्रिस्त सांगता, म्हजें जीव न्हय, सर्वस्व देव सांगता, कोण म्हजें उतार आयकता गी तो मरण सागसोना. जेजू जाणा कितें तें सांगता गे म्हणून. कित्याक? तोच वांजेल पयलो अध्याय तुमी वाचा. सुरवेर आसलो शब्द, शब्द सस्नांक आसलो, शब्द देव जावन आसलो, तोच शब्द जेजू क्रिस्त जावन जल्मालो.
ताका आरंभी ना अंतय ना. आनी त्याच अध्यायान कितें आमी वाचता, कोणें ताका स्वागत दिलो गी, स्वीकार केलो गी, तो ससना जियेतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता, जो कोण म्हजें उतर आयकता तो मोरान सागचो ना. देवाचें उतर सदांच बाळटा. पवित्र पुस्तकांत परतून आनी परतून आमकां आयकूंक मेळटा, देवाचें उतर सदांच बाळटा. पृथ्वी आनी संवसार रचच्या आदी आसलें देवाचें उतर आतां आसा. देवाचें उतर ससनाक आसतलें देवाचें उतर. तें देवाचें उतर मनशा सैम घेतलें. जेजू क्रिस्त मनीस जालो. जर तर आमकां मरणांतल्यान मेकळें जायचें तर जाल्यार देवाचें उतर आमच्या मोतींत, आमच्या जिबेर, आमच्या काळजांत, आमच्या हातांनी, आमच्या जिवितांत आमी जिवंक जाय. तेन्ना क्रिस्ताच्या उस्क्यार आमी बसता. क्रिस्त सांगता एकवट जाता. जेजू क्रिस्त जावन आसा मनशा रुपार आयिल्लें देवाचें उतर. हे आमचो भावार्थ जावन आसा. हें जर तर आमी पातयेना आमी क्रिस्तांव जावंक फायदो ना. जेजू क्रिस्त जावन आसा मनशा रुपार आयिल्लें देवाचें उतर. केन्ना आमी जेजूचो हात धरता तेन्ना आमी नाश जायना. तर देवाचें उतर जावन आसा आमचे जिणेचो उजवाड, आमच्या काळजाचें धैर्य, आमचे जिणेची घटाय आनी आमच्या सत्साचें जिवीत. त्या देवाच्या उतराचें वंदन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक जाय. आमच्या दोळ्यांक आमी उजवाड दिवंक जाय. अशें म्हळ्यार कितें, जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचें उतर. जेजू क्रिस्ताचेर, ताच्या शिकवणेचेर, ताच्या जिणेच्या सालीचेर आमची जिणी आमी मांडून हाडूंक जाय. एका भुरग्या कडेन सर तुजी जिणी कशी मांडून हाडटाय, मिस्साचें बरें काम जाता. मिस म्हळ्यार कोण, किंडर गार्डन शिकयता ती जावन आसा मेलपांत. ह्या घरा मम्मी. एका भुरग्याक कळटा तें आमकां कित्याक कळना. वय हें आयकतना वय आमकां कळटा म्हणटा. भायर वयताना कितें जाता, जर तर आमकां मरणांतल्यान मेकळे जावन ससनाच्या जिवितांत आमी जियेत येता जाल्यार देव फकत एकच वाट, देवाचें उतर. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्त ससना बाळटा. तो जावन आसा आरंभ, तो जावन आसा अंत. ताचे वरवीं संगती घडल्यार रचल्यात. ताचो हात आमी धरलेल्या वेळार आमी नाश जायना, नाश जावंक साध्यच ना, साध्यच ना. हें सत, हें भावार्थाचें सत. वो जावन आसा आमचो भावार्थ. आमचे जायतीं कर्गां येतात, कश्ट येतात, बेजारां येता, कंत येता. थोडे फावटी मोरतांगी म्हणल्यार बरी जाता. आमची जिणी एक पॉयंट जावन आसा. तूं दर्याचेर पॉयंट करताय म्हूण चिंत, एका बोटीर आसाय. आमची जिणीन जा की एक पॉयंट जावन आसा. आनी दर्या मदें पावतना बरें वादळ आयलें, वारें वादळ आयलें, दोन फुटलीं. आतां तूं कितें करताय, कॅप्टनान लायफ बोट सोडल्या सकयल कितें करताय म्हूण सांग. तुज्या मतीन कांय पूण शाणेपण आसल्यार तूं दोन धरणी वेता बुडटा म्हणसर थंय रावनाय. रावलोय जाल्यार तूं मरतलोय आनी ताट्यांचें काण जातलोय. तर तुवें कितें करीत, उडा जाय खंय दर्यान गे, तेंच तुका फावो जातालें. खंय उडा जाय तुवें, त्या बोटींत उडा जाय, लायफ बोटींत उडा जाय. समजता मग आमकां? वय जाता तितलें प्रयत्न तातूंच आमी उडा जाय. थंय उडला तर जाल्यार बचाव. आमची जिणी जावन आसा तें दर्याचें पॉयन, वा संवसाराचें कर्ग. आज आमी कितें पळयता तें वारें वादळ, कितल्या जाणांची खुणी, कितल्या मिलियन लोकांची खुणी, कितलो अत्याचार, कितें कितें घडटा ह्या संवसारांत. वो संवसार पिसो जाला गे म्हूण दिसता. आनी आमच्या पिश्यापणांत आमी ओडवी गाय घेता, आमच्या दरबार दाखयता.
तें पिशें म्हणून आमकां कळना. कितें करी जाय तुवें? जेजू म्हणलें, देवाच्या उतार म्हणलें त्या बोटीन तुमी उडोवंक जाय. जर तर त्या बोटीन तूं उडलोय कंडी जावन तूं बचाव जातलो इस, बचाव जातलो इस. कांय पुणी तुजें पळय शाणेपण आसा जाल्यार त्या बोटीन उडबाय, त्या बोटीन उडपा. कोण कितें जावन आसा ती बोट? जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो भावार्थ. त्याच खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलार सांगता, जो कोण म्हजें उतार आयकता तो ससनाक जियेता. विशेष न्ही गे, विशेष. आतां आमी असोय तर्जुमो करया. तो जू देवांक फारीसेवांक अशें उलय कोण उलोव नासलो, पूण ते चिंता दुसऱ्यांच. तुका 50 वर्सां जावनाय, तुवें अब्राहम पळयला म्हणटाय. अब्राहम आमचो बाप तो मेला, प्रवादी मेल्यात, आनी तूं कोण म्हूण चिंताय? पळया जेजू क्रिस्त कितें उलयता तें कितें सांगतात पळया. जेजू क्रिस्त उलयता आपणाच्या ससनाच्या जिविताच्या विशयान, आमच्या ससनाच्या जिविता विशयान. ते कितें चिंतात? कुडीच्या जिणे विशयान. भाव भयणीनो, आमच्या नैसर्गीक कानुना प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू द नॅचरल लॉ, आमची कूड आनी आमचो स्पिरीट मेकळे जायचेच. whatever is composed, he has to be decomposed. देव हे आडायना. जेजू क्रिस्ती मोरा कुडींत आमकां मोर्न साकोंक आसा. कुडींत मोर्न साकोंक आसा म्हळ्यार ससनाक आमी मरता म्हणलें न्हय. ससनाक आमी जियेता. आमी त्या बोटीन उडा जैस, उडा जैस ही जावन आसा कुडीचें मोर्न. पूण बोटीन रिगलोय तर जाल्यार बचाव. पूण ते जू देव तशें समजनातले. तांणी चिंचे कुडीचें मोर्नूच म्हूण. कित्याक? तांचें जिवीत म्हळ्यार कुडीचें जिवीतच. खावचें घेतलें, जेवचें करचें, कुशलाय कितें करची, गमातां कितें करचें, तेंच तांची जिणी. शिवाय आत्मीक जिणी तें नेना आसले. आमचे थंय घडटा थोड्या बोटीन न्ही गे. वय जेजू क्रिस्त ससनाच्या जिविता विशयान, स्पिरिताच्या जिणे विशयान, आत्मीक जिणे विशयान उलयता. ह्या कुडींत आत्मीक जिणी जिवोवची कशी गे म्हूण ते चिंता कुडीचे जिणे विशयान मात्र. भाव भयणीनो, पवित्र शब्द जावन आसा आमच्या जिणेचो उस्वास. आमच्या ससनाच्या जिणेंत पवित्र पुस्तक मनोरंजन कार्याक आमी उपयोग सोंसय न्हय. आनी इगर्जेनी आनी खंय आमी देवाचे शब्द उलयता आसतना लोकांक कुशलाय जावच्या खातीर, हांसच्या खातीर, ताळयो पेटच्या खातीर देवाचें उतर सांगचें न्हय. देवाचें उतर जावन आसा म्हजी ससनाचें जिवीत. द लास्ट कन्सर्न ऑफ माय लायफ, द ओन्ली कन्सर्न ऑफ माय लायफ. हाचे वयर हांव कुशलाय करचो ना. म्हजो जीव जाल्यार दितालो, देवाच्या उतराचेर हांव कुशलाय करचो ना. ते चिंतले कुडीच्या जिणे विशयान, जेजू क्रिस्त चिंता आत्मीक जिणे विशयान. सबार पुटी असं करता. आज जर तर ह्या क्रिस्तांव सभेंत लागीं 4000 सेक्स आसात तर जाल्यार देवाचें उतर ते समजनात. कितें तांकां भोगता ते बोगळटात. अशें जावन देवा क्रिस्तांव सभेंत तितले पंगड आसात. देवाचें उतर देवाच्या समजणे प्रमाणे समजून घेवचें, त्या प्रमाणे आमी मांडून हाडचो आमचो कायदो जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त कित्याक बापा सवय आसलो, आयच्या वांजेलार सांगता, म्हाका होगळी दिता हांव न्हय, म्हजो बाप. म्हजो बाप म्हाका होगळी दिता. आनी अब्राहमाक तुमचो बाप म्हणटा तुमी. अब्राहमान म्हजो दीस पळयलो. कित्याक अब्राहमान दीस पळयलो? सर्गीन बापा सवय तो आसलो. तशेंच क्रिस्त येण्या खातीर राखून आसलो. देवाचें उतर तो पाळटलो. पयले वाचाप तुमी आयकाया. देवाचें उतर तो आयकलो आनी तो मरूंक ना. हाका साक्ष कोण? जेजू क्रिस्त. तर भाव भयणीनो, बागी न्हय गे आमी. कितले बागी जावन आसा. आमकां मरूंक नाका. कुडीचें मन येतालेंच, पूण आमी ससनाक जियेताले. आमच्या दोळ्यांनी देवाक रूप पळयताले.
आमचें नांव सस्नाच्या जिविताच्या बुकांत बरोवन आसा. तेंच भाग आम समेस्तां फावो जावं दी. आमेन. आमी आया तुझे संकार बापा आमच्या रसारा गोपून घे तू दयेत्यो लालीत परता कृपे देण्या दातारा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदा देवापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मेळवे आमच्या लेखे पवित्र सभेच्या देवा सरस्पर म्हणून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुका हो यज्ञ समर्पीत हांव. ताचे तुजी दाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची साल तूं बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजें सोडवण पावय. या आमी कल्तपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरातूय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत आमकां जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां परों पावलीं तुजे महिमेची वाखावणी. आपल्या कुर्साच्या वर्त्या बळान जेजून संवसाराची न्हीद केली आनी आपली पदवी फांकायली. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजे स्तुती गायता. Pavitra parasu survespotu surkari samsar bola tuja vai baba vusarki tukache vusarki tukache Vusarki tuka jai 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 jai. Vusarki tuka jai. Sarvesporache navi yetha jai. Vusarki tuka jai 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 jai. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराची हें रगात. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
Bawarto so good purgatoria. Sumya Jesu tujhe mara ami samarta tujhe punah जीवन को ami perkerta tuja yeya sumya Jesu ami atreta tuja yeya sumya Jesu ami बापा ज्यूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उडो आणि सोडवण्याची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका काळजांत तावन दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता सर्वेस्परा ओके प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा लुईस पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या जॅकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजोडी मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता हांवकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवन दम दिता सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां भागीदार कर तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताणें पडवली नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रयतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांती सुटय आनी सर हाकांतांती वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय रजोर चलयताय सत्सांच्या सत्नाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फुलला पुढच्या उतरणांत म्हाका भलायकी मेळ आत्मीक कोसळी देणे दैवीक तुझे निर्मोळे आत्मीक कोसळी देणे दैवीक तुझे निर्मोळे
Jesuye kalsanuja berkalisi mokan tuja Jesuye kalsanuja berkalisi mokan tuja Pratuyo कणवळे आमच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशनाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय हें सोडून हेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या ताचे वरवीं सर्गांत तुज्या सस्तीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफा Amen. भुरग्यांच्या मनशा सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस्राण जियेलो जाणी मनशां पावलो पिडा गुण कर नेनारां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो आमकां आशिर्वाद आमची स ते सवां बाळकाच्या पांया मुखार दवरया आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर शेजाऱ्यां खातीर एकामेका खातीर मागया सांगता म्हणया ये बघेवन जेजू बाळका तुजे सर पदव्या ज्या पितरा आसता आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमामरे उर्पे मुरुले समिदेव त्यो ताश्र्यांत सदैव आनी सदैव फावट येवसीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर सांगाल महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर सांगाल आमच्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा जेजू बाळका आमचेर सांगाल बाळका जेजू मागणे ये आज पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे म्हाका सर पडोवन आमी मागता निर्णय म्हणल्यार मोळ कळीज आमची मागणी स्विकार सुदी मागची कृपा आमकां दिवं दी गाड आमचे वयले आमकां बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका दावनच्या बाळका जेजून आमचेर वतले आसो देण्या खातीर अर्गां दिवन सांगाता म्हणया ये भोव उदार बाळोक जेजू जी मुखार सर पडटा हांव
दी सर लोक तुझ्या बाळपणा मान दिवन दीत तुझी कुशींतल्या ती बी जोडून दीत आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सगळे राव आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र तुवें सगळें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सुवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बापा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देव आनी तुमचे सांगाता सदां रावो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवा